तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जाला. मार्कस एवांजेल 9 अध्याय 30 आनी 7 वाक्यां म्हणसर. मार्क चॅप्टर 9 वर्सेस 30 to 37. थंय थावन भायर सरून ते गलिलेंतल्यान उतरताले. ते वेतात तें कोणाक सकळी जावचें ताका नाका आसलें, कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतालो. मनशा पुताक धरून लोकांच्या हातान दिताले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण जिवेशी मारता तिसरे दिसा तो जिवंत उरतलो. पूण त्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकय ताणें धैर्य घेतलें ना. ते कफरनावाक येवन पावले आनी घरा पावतच तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आशिल्ल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिश्यां लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण ओड म्हणून वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केल्लें. तेव्हा तो बसलो आनी 12 आपणास हरशीन आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांच्याकी निमाणो जाय आनी सगळ्यांचो साखर जाय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगांत ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवें घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय, बगार म्हाका पाठयलेल्या घेता. हे उतारांच आमकां फावो जाला. एक जेजू आपल्या मरणा विशयंत जिवंतपणा विशयंत आपोस्तलांक उगडापें करता. आपोस्तल न्ही ते शिसांक उगडापें करता आनी शिसांक उगडाक तांच्या मदीं खंयचेंय वचना. जर चिंता जेजून विसरून काडलेले शिस खंयच्या कालेतीचे गे म्हणून हे कितले ते बुद्ध जावन आसले, कितले तांकां खंयचीच एक पवित्र पुस्तकाची नॉलेज नासलेले, मसली भागूंक येतले ते मोगोर म्हणटात ताका आमी, तसल्या अंतू आसलेल्यांक जेजून विसरून काडलेल्या पैकी म्हाका दिसता माथ्यू मात्र इल्लोसो एज्युकेटेड आसलो, दुसरो कोणी एज्युकेटेड नासलो. शिकप नासलेलेच तो पुरा सगळे. पेद्रू जावं दी, जाकब जावं दी, जुवांव जावं दी, आंद्रे जावं दी, सिमांव जावं दी, सगळे. आनी थंय आमकां मागीर सांत पावल थंय थावन सुरू जाता. ते लूक, सांत पावल हे पुरा एज्युकेटेड मनीस, बरें शिकप आसलेले. आनी लूक वैज म्हूण सांगतात तो सांत पावल वावर केल्लो मनीस, अशें पुरा मागीर आयलो. पूण जेजून 12 जाणां विसरून काडटा आसतना तांचो व्हडले एज्युकेटेड कोणी नासलो, कांय एकलो माथ्यू मात्र आसतलो. कित्याक तो सुंकागार म्हणटाना ताका इल्लें तरी एज्युकेशन आसाचें न्ही, जावंक पुरो तशें चिंतचें. पूण मोगाच्या भाव आनी भयणी आज हे आमकां सांगता थंय मागीर तांचे भितर गालावटो सकडा वरणी ओडकोन 12 जाणांत ओडकोन गी म्हणून आसा. एक नॉर्मल चिंताप न्ही गे, संवसारी चिंताप तें, आत्मीक चिंताप न्हय तें. आमच्या गांवांत, आमच्या शेजारा, आमच्या कुटुंबांत हे पुरा अली चिंता आसात. सगळ्यांक ओडकोन आज संवसारांत ओड घर बांदलो, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडी आसल्यो आनी करोडांनी बँक अकावंट आसले, भांगाराचे रास आसले, ते मात्र व्हड मनीस. पूण मोगाच्या भाव आनी भयणी इतले आमी समजून काणगेचे, कितलेंय तुमचे करोडांचे करोडी आस्त आसूं दी, कितलेंय तुमचे कडेन दुडू आसूं दी, कितलेंय तुमचे भांगर आसूं दी, पूण जेजून दिवचें एक देणें आसा की पळया, तें तुजी आस्त बदीक ताच्या मुखार येना. कित्याक म्हळ्यार ताच्या की वर्ते मोलादीक जावन आसा देवान दिवचें एक देणें ताच्या की वर्ते. आनी आमी पळयता आपोस्तलाच्या कृत्यांत, देवदूताच्या कृत्यांत पयशे दिवन देणें मोलाक काणयोंक गायिल्ले आनी पाड पडून तुजो पयसो म्हणून ताका पाटीन धाडलेलें आसा आपोस्तलांनी. देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी आज आमी समजून काणगेचे, खंयचेंय देवाचें देणें तुज्या एज्युकेशनान तुवें काणगेवंक जायना, तुज्या पयशांनी तें परचेज करूंक जायना, भांगर आनी तातूंत परचेज करूंक जायना. हें एक धर्मार्थ देणें देवान दिवचें जावचें. ताच्या खातीर आमी कितेंच खर्च करूंक ना. आमी मात इल्लें प्राजीत करून मागण्यांत रावल्यार खंडीत म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांक देव देणें उग्गण आसतना दिता म्हणटा. आनी सर्गींची जाणवाय उग्गण आसतना दिता म्हणटा आमकां. कोणीय जाणवाय ना जाल्यार तो म्हजे कडेन मागो आनी सरस्वर देव तें ताका उग्गण आसतना दितलो म्हणटा. आनी आमी पळयता ते जाकोबाच्या पत्रांत
देखून मगच्या भावानी बहिणी आज ओडकोनी ना देवा मुखार पुरा लानंत कोण देनी नांत ह्या ओड ग्रेस्त गाय संवसार तर जिखल्यार तो देवा मुखार सगळें कित्याक उपकारा पडनातले म्हणटा लोकांच्या वांजेलान आमी वाचता जाल्यार कितें संवसाराची ग्रेस्तकाय संवसाराचो दुडू संवसाराचे व्हड व्हड बिल्डिंगां कितें बांदून तूं रावताय जाल्यार हें सगळें देवा मुखार एक पिशेपण म्हूण सांगता ते खंयचें बरें देवा मुखार देवाची सेवा करचें कलतेपणान देवा मुखार रावचें देवा मुखार बसचें देवाचें उतर आयकोवचें आनी जाता जाल्यार इल्लें बोरींग कामां करचें सोशल वर्क करचें हें देवाक मेस्त वता देखून आमचे मुखार आमचे थंय कोण वोट घे म्हणून जेजू तांकां म्हळ्यार आमी हर एकल्यानी सर्गींच्या राजाक वचचें जाल्यार एका भुरग्या बरी जाय जें म्हूण सांगता भुरग्याच्या जिवितांत कांय खापट ना भुरग्याच्या जिवितांत कांय राग ना एका घडये झगडटात मागीर ती ओट्टूक जाता राग आमी राग जाल्यार वर्सां हग्यान जिद्दान आमी जियेता जर खंय आसा देवाचें राज आमचें तें स्थापीत जालां न्ही जर एक बाबा बोबोणी एका कुटुंबांत रागार आसा जाल्यार तांचें तें देवाचें राज स्थापीतच जावना सादत ना त्या देवाच्या राजाक स्थापीत जावंक तांचे भितर जर राग मसूर हागे जिद्द कोण व्हड तें ताचो दुडू आसा तो व्हडलो आज आमी पळयता हर एकल्यांक गौरव तांकां दिवचें केल्या व्हडल्या मनशांक मात्र व्हडल्या मनशांक आपोवन दिवचें व्हडल्या मनशांक गौरव दिवचें पूण देवा मुखार तें पुरा पिशेपण म्हूण सांगता देखून आमी समजून काणयेचें देवाच्या उतर आज आमी आमच्या मतीक वेल्यार जेजू क्लियर सांगता कोणी ओड जावंक चिंता जाल्यार पयलो जावंक अपेक्षिता जाल्यार तो पयलो जावंक अपेक्षिता तर सगळ्यांच्या की निमाणताणें जायजय आनी सगळ्यांचो साकोर जायजय साकोर म्हळ्यार सेवा करतलो जायजे हर एकल्यांची सेवा देखून आज आमी पळयता थोड्या देवाचें उतार परगट करचे देवाचें उतार मुखार व्हरचे जायते आमच्या कातोलीक न्ही आसतना बायले तांच्या फाटल्यान कितले जण आसतात सगळें तांकां पुरा प्रिपेर करून ते सेवा कणे ते ताच्याकी व्हड म्हूण दाखयतात मगच्या भावानी जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो सेवा करूंक न्हय जेजू सेवा करूंक आयलो देखून आपोस्तलांचे पांय ताणें धुले आनी आपल्या पेंगटा बांदल्या वस्त्रान पुसले कित्याक म्हळ्यार ते कालतेपणाचो संकेत आमीचें तें कालतेपण आसा जाल्यार आनी एक विधेयपण आसा जाल्यार देवाक आमचें जिवीत मानवता जर म्हजें तें कालतेपण ना म्हजें तें विधेयपण ना जाल्यार देव तें मानवना कितलीं व्हडलीं गिफ्टां आसूं दी कल पुरवो तूं हांगा तावन थंय उमटून करचें तसलें तुका भावार्थ आसूं दी जर तुजें तें विधेयपण ना जर तुजें तें कालतेपण ना हें सगळें व्यर्थ म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक आमी समजून काणगे आमचे भितर असले वाद विवाद नाका आमी कालते जावया हर एकल्याचे आमी साकोर जावया आनी लनविकायेन आमी चलया आनी विधेय आमी जावया विधेयपण आमी शिकया कलतेपण आमी शिकया खंडीत दाळ देव आमकां वर्तो करतलो आमकांय आशिर्वादीत करतलो आनी एक दीस जेजूचे परजलीत मुखामळ पळोवंक की आमकां तो फावो करतलो आनी त्याच्या राजांत आमकां वावर करचो आमकां एक खंडीत जावन अवकाश देव आमकां दितलो देखून ह्या खातीर आमकांच आमी प्रिपेर करया आनी खंडीत जावन आनी आपोस्तलां बरी आनी कोण व्हड म्हणून आमकां नाका आमी लनवीक जावन कोणीय व्हड जावं दी कोणी कालें जावं दी आमकां ताचे प्रॉब्लेम न्ही मगर हांव कसो आसा म्हणलें तें आमचें समस्या जावन आसा देखून आमी सगळीं देवा मुखार खालती जावन आनी पवित्र सभेक विधेय जावन आमच्या वडिलांक खाल जावन आमी चलया खंडीत देव आमकां वर्तो करतलो देव आमकां आनीक वंस उबारतलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाच्या माय आमा पियां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता